इतिहास प्रवाद्यान बरयलोलें चिटी वेले वाचप। एकदम पेद्रू आनी जुआंव सांजच्या 3 वरांचेर प्रार्थनाक देव मंदिरांत सोडून वेताले। तेन्ना एका मनशाक उबारून व्हरताली। तो जल्मांतावन अपंगूळ आसलो आनी देव मंदिरांत भितर सरतल्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देव मंदिराचे सुंदर मोडलोल्या दारवंट्या सरशी दिसपट्टी ताका धरताली। पेद्रून आनी जुआंव देव मंदिरांत भितर सरतात तें पळोवन ताणें ताचे लागीं भीक मागली। पेद्रून आनी जुआंवान ताचेर दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पळय। आपणाक ताचें कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो। पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपे ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां। नाजरेतकार जेजू क्रिस्ताचे नांवान उठ आनी चलूंक लाग। तेन्ना पेद्रून ताचे उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो। थंयचे थंयच ताचे पांये आनी खुबे घोट जाले। उडी मारून तो उबो रावलो आनी चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत तो तांचे बरोबर देव मंदिरांत भितर सरलो। तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगळ्यांनी पळयलें। देव मंदिराचे सुंदर दारवंट्या सरशी बसूंक भीक मागी तो होच म्हूण ताणें ताका वळखिलो आनी त्या मनशाक घडले ते विशीं ती अजापून थोटाकली। देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार। आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश बरीत जावं। सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात। पोरसां मदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात। ताका तुमी गितां गायात, किन्नोरेचेर ताची स्तुती करात। ताच्या उचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात। जबाब, सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश बरीत जावं। ताच्या पवित्र नांवां अभिमान भोगात। सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश बरीत जावं। सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात। दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात। जबाब, सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश बरीत जावं। ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुता दुवानो, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव। शेकान शेक पृथ्वीचेर ताची पदवी चलता। जबाब, सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश बरीत जावं। हजार पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा। ताणें आब्रामा कडेन कबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिली, तीच ती। जबाब, सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश बरीत जावं। उद्गार, सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद बरीत जावया। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। त्याच दिसा अशें घडलें। ताचे भितरले 2 जाण जेरुसलेतावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या इमाउस नांवाचे ग्रामांत वेताले आनी ह्या सगळ्या घोडितांची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले। आनी अशें जालें
ते एकामेका लागीं उलय आसतना खुद जेजू लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताणें ताका वळखना जावंक तांचे दोळ्यांचेर साई कशी आयली. ताणें तांकां म्हणलें, वाटेर चलतना एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? ते थांबले. तांचें तोंड चिंतेस दुखेस्त आसलें. क्लोफस नांवाचो तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां त्याची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा यात्रेक कितें? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कितें घडलां? ताणें ताका म्हणलें, नाजरेतकारा जेजू विशीं घडलां तें. देवा आनी आख्खे पोरजे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन भरलोलो प्रवादी तो आसलो. आमचे मुखेल यादनिकांनी आनी व्हडल्यांनी ताचेर मरणाचें फर्मोण मारूंक ताका धरून दिलो आनी खुर्सार मारलो. तर इस्रायलीक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आयज तिसरो दीस. त्या भायर आमचे भितरल्या कांय बायलांनी आमकां घाबरलेली. उजवाडाचे आदीं ताचे समादेशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें ते सांगतात म्हूण परत येवन ताणें आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण समादेशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण घोली तुमी? प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सोत मानूंक कितले म्हूण जोड मोनाचे मनीस तुमी. देवाचे खुशे परमोणे क्रिस्तान हें सगळें सोंसचें आनी अशें आपले मोहिमेंत प्रवेश करचो म्हूण नकलो आसले तुमी. मागीर मोजेजा आनी सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितलें शास्त्रांचो अर्थ तो तांकां सांगूंक लागलो. इतले म्हणसर आपूण वेताले ते ग्रामा लागीं ते पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी पळातून म्हणलें, आमचेशी राव. तर सांज जायत आयली आनी दीस दारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावंक भितर गेलो. तांचे सांगाता जेवणाक बसलोलो आसतना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिन वाचलो आनी तो मोडून तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी ताणें ताका वळखिलो, पूण तो तांचे दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना ताणें एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर आमचे कडेन उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचे अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्यान भितर हुलपतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांचे सांगाता एकटोलनी आसली ती तांकां मेळ्ळी. आनी त्या दोगांक सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावाक दिश्टी पडला. आनी ताणें दोगांनी वाटेर घडलेल्याची खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखिलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आमचें काळीज भितरल्या भितर हुलपतालें न्हय. नियाळाक आदार देव खंयचेय रुपान आमकां भेटता. एमावसाचे वाटेर निराशी आसलेल्या शिसांकूय जेजून आपलो सांगात दिवन तांचो बरवसो जिवो केलो. आयज थोड्या मुद्यांचेर आमचो नियाळ जावन दी. शिक्षणाक, सर्विसेक, फुडाराक लागून जिविताचे मार्गार सांटात कशीं दिसतात. दुखाचे सोमदिरांत बुडटांव कशीं दिसतात. तेन्ना हो अविस्वर वाचून आमचो भरवसो आनी बावाट बांदूंक गरजेचो. जेन्ना पिडेक, तरेकवाराक, दुयेंसाक आनी मानसीक प्रश्नाक लागून मन लागना, भलायकी बिगडत वेता, तेन्ना निसांत वांटो घेवन जेजू
उंडो मोडटा तेन्ना आमचें जिवीत पवित्रपणान भर म्हूण मागूंक वावुरया. जेन्ना ल्हान ल्हान प्रश्नाक आडकोळींक ना समजणेक लागून जायतो लोक धर्म सोडून दुसऱ्या जोम्यांनी भितर सरता, तेन्ना जेजू तांच्या सांगाताक चलूंक आनी तांचे काळजांतली भावना वळखून घेवंक, तांकां कश्टांक फुडो करूंक, गोठाय मेळोवंक दिवंक आमी वावरूंक जाय. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, ओगेपणान मागण्यांत वेळ सारून जेजूचो ताळो आमचे भितर आयकूंक आमी वावुरया.